पाठाचे नाव जावन आसा तवशांचे फेस्त। हे गोंय उत्तर गोंय आणि दक्षिण गोंय। उत्तर गोंयांत तिसवाडी तालुको आसा आणि ह्या तालुक्यात तळावली हो गांव वसला। तळावली गांवचे मूळ नाव तळावी असले। तळावी उतर तळ म्हटल्यार सकयल ह्या उतरांतल्यान तयार जाला। तळ म्हणल्यार दोंगुल्ले वटेनची सकयल्या भागातली जमीन। आता ही इगर्ज दिसता ती आमकां कळटा की ती सकयल आसा, दोंगरार ना। तळावले गांवांत सांत आनाची भव्य तशीच उदांत अशी इगर्ज आसा। ती पळयात, भव्य म्हटल्यार व्हडली। पयलीं तें ल्हानशें कपेल आशिल्लें, म्हटल्यार ल्हानशी इगर्ज आशिल्ली। हें कपेल म्हटल्यार अशें हें कपेल 1577 वर्सा तळावले ल्हानशा वाड्यार बांदून काडिल्लें। उपरांत ताची पुनर्रचणूक करून ताका इगर्जेचो दर्जो दिलो। पयलीं ल्हान आशिल्लें, मागीर ती व्हडली इगर्ज बांदली थंय आनी ताका इगर्जेचो दर्जो दिलो। दर वर्सा जुलयाचे 26 तारखेक क्रिस्तांव पवित्र सभा सांत आना आणि सांत जोकीची परब मनयतात, म्हटल्यार तवशाचे फेस्त मनयतात। सांत आना आणि सांत जोकी ही मेरीची आवय बापूय आशिल्ली। मेरी ही जेजू क्रिस्ताची आवय म्हणटकच सांत आना आणि सांत जोकी ही जेजू क्रिस्ताची शेपाय शेमाय जाली। देखून त्या दिसाक शेपाय शेमायचो दीस म्हूण उमेदीन मनयतात। आता शेपाय आणि शेमाय म्हळ्यार आजो आणि आजी, म्हळ्यार आजो आणि आजयेचो दीस म्हूण हो दीस उमेदीन मनयतात। गोंयच्या तळावले सांतान गांवांत व्हडा भक्तिभावान सांत आनाचे फेस्त मनयतात। 26 जुलय हो फेस्ताचो दीस। त्या दिसा आयतार आसूंक जाय आनी जर त्या दिसा आयतार येना जाल्यार त्याच म्हयन्याच्या निमण्या आयताराक हें फेस्त मनयतात। परबे दिसा हजारांनी भक्त मिसाक वतात। वतना आपले वांगडा 2 तवशीं व्हरतात। एक तवशें सांत आनाच्या पांया कडेन दवरतात, म्हणल्यार तिका ओंपतात, आनी दुसऱ्या तवशाचेर तिचो आशिर्वाद मागून तें तवशें घरा हाडटात आनी तें तवशें मागीर प्रसाद म्हण वा आशिर्वाद समजून सगळीं घरांतलीं तें खातात। फांतोडेर पयल्या मिसान सांत आनाच्या वर्सुकी फेस्ताची सुरवात जाता। त्या वेळार पाद्री भाविकांक संदेश दिता। दीसभर आयोजीत केल्ल्या प्रार्थना सभांनी निमंत्रीत पाद्री भाविकांक मार्गदर्शन करतात। त्या फेस्ताक भावीक मोठे संख्येन हजेरी लावन सांत आनाचे मुर्तीचे दर्शन घेतात आनी मुर्तीक भावार्थान फुलां, मेणवाती आनी तवशीं ओंपतात। म्हणून जावये ताका तवशांचे फेस्त म्हणटात। फेस्ताच्या व्हडल्या मिसा उपरांत सांत आनाचे मुर्तीचे पुरसांव काडटात। भावीक मोठे संख्येन पुरसांवांत वांटेकार जातात। सांत आनाक क्रिस्तांव भाव भयणी भावार्थान नमन करतात। आपल्या मनांतल्यो सगळ्यो इत्सा पुराय जावच्यो म्हणून मागणी करतात। काजारी जोडपी म्हटल्यार लग्न जाल्ली घोव बायल तांचो फुडलो संवसार बरो जावचो म्हणून तवशीं भेटयतात। तशेंच कांय नव्यो व्हंकलो चुडो भेटयतात। चुडो म्हळ्यार लग्नान घालतात ती कांकणां, आनी सांत आना कडेन विनवणी करतात की आपलो फुडलो संवसार बरो जावचो।
खूब वर्सां सावन सांतानाक तवशी भेटोवपाची चाल थंयच्या गांवच्या लोकां मदीं चालू आसा. लोकांची आंगवण पुराय जाता तेन्ना, म्हणल्यार जी इत्सा लोक मनांतल्यान सांत आना कडेन मागतात, ती मागणी पुराय जाता तेन्ना फुडल्या वर्सा थंय परतून एकदां फेस्ताक वचून लोक तिचे उपकार मानतात. परतून कांय जाण तिका तवशी ओंपतात. मीस सोंपले उपरांत सांतानाक लोकांनी भेटयल्ली तवशी परबेच्या मिसाक वांटो घेतिल्ल्या पाद्रींक तशेंच गांवच्या लोकांक वाडटात. अशे तरेन भक्तिभावान गांवचो लोक ही परब मोठ्या दबाज्यान आनी उमेदीन मनयतात.